वेलकम टू कोंकणी टीव्ही तुमकां सगळ्यांक। आता हांव आहा सद्या स्कॉटलँड म्हणटा थिंगा रिचर्डाच्या तियात्रा येयल्लो आनी हांगासर एकदम व्यवस्थित अल्ट्रा हाय डेफिनेशनान स्कॉटलँड हांवें शूट केला एबरडीन। हे तुमकां सगळे व्यवस्थित पळोवपाक मेळटले। तर आता ह्या व्हिडिओन तुमकां एक ल्हानशी झलक दाखयता। आता आमी कॅथेड्रल वचपाक लागला। आता तुमकां दाखयतलो हांव गोंयकार आमचे चर्चीन खंय वयता ते दाखय पळोवपाक मेळटले तुमकां। हे आमचे टाउन, हे टावन हांगाचे न्ही, मेन टावन हो आता। मेन टाउन अबडीनाचो। हां आता गोंयकारांक बेस्ट पळोवपाक मेळटले व्हिडिओ आयज। मेन सिटी आमची मेन स्ट्रीट हां हे न्ही तर सध्या एक ल्हानशे झलक दाखयता तुमकां। फुल व्हिडिओ व्यवस्थित मागीर पळोवपाक मेळटले। चड बिजी आहे एडिटिंगान, भरपूर काम आसा दुसऱ्या चॅनलान बीन, ताका लागून व्हिडिओ मातसो डिले जावपाक लागला। तर एक ल्हानशी झलक पळयात। आमचे गोंयकार हांगासर स्कॉटलँडान खंयचे चर्चीन वयता एक ल्हानशी झलक दाखयता आनी मागीर आमी व्यवस्थित तुमकां दाखोवया स्कॉटलँड। आता चड बिजी आहा लंडनान। कॅथेड्रल एक सारकी मेन आमची हां सारकी आमचे गोंया हा पळय ही हां गोंयाचे भशेन। सेंट फ्रांसीस झेवियराची कॅथेड्रल आहा ते भशेन। हां ओके ओके। तुमचे या म्हटल्यार चडशे हांगा हे चर्चीन कॅथेड्रल ही हां मेन न्ही वयता भितर तूं हिंगा हय वचपाक मेळटले। एलावड आहा जाल्यार व्हिडिओ करपाक नाल्यार भायल्यान दाखोवया, पण दवरपाक मेळटा तुका गाडी हांगा। गाडी तो रावतलो हिंगासर रावता। हां ओके रोखडो वचून येया दाखोवपाक जाय लोकांक। हांगासर तुमकां सेंट मेरी कॅथेड्रल दाखयता। आता आमचे चडशे गोंयकार हांगा येता चर्च, हे चर्चीन येता ते दाखयता तुमकां। पळय लोकेशन पळयात आनी जे फातर ब्रिक्स आनी तेतून बांदलेले आहा आनी पळयतले न्ही तुमी सारके एकदम कितले वर्सां परनी ते पळय। आतां भितर वचून पळया आमी जाता परमिशन आहा जाल्यार। चर्च दाखयता तुमकां। हांगासर येता सगळे गोंयकार आमचे आनी आमचे डेंजल बाब ऑर्गनायझर। लोकेशन पळयात हांगाचे। या न्ही नेक्स्ट लोकेशन। तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही। तेन्ना देव बरें करूं।